मोगाचेनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. 2025 वर्स थोड्याच घडयेनी आमी संपयता. नवे वर्स 2026 वर्स आमी प्रारंभ करचार आसा. तर हे 2025 वर्स आमी सोंपोवंक वयच्या ह्या निमाण्या घडयेनी आमी आसा वाचता. हो थोडो वेळ सुमया सांगात आमी करसुया. सुमयाक आमी अर्घां दिवया, ताचो उपकार आठवया. ह्या सगळ्या वर्सां ताणें आमकां चलोवन व्हेला. आमच्या बगलेक तो रावला. भलायकी, बरेपण, आशिर्वादां आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिल्यांत. तें लागून ताणें वतुरल्या ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक ताका आमी अर्घां दिवन मुगलो थोडो वेळ ते जेजू सांगाता आमी करसूंक प्रयत्न करया. आज हें आराधन तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात. मनादी बाप अनिल फेर्नांडीस, आमच्या मंगळूर DSCच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर हाचे डिरेक्टर, सामाजिक संपर्क आयोग मंगळूर DSC हाचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आसा. तांच्या मुखेलपणा खाल आमच्या मंगळूर DSCंत जायतो वावर जावन आसा. आमी हर एक आयतारा आमच्या टीव्हीचेर एक पोस्टर पळयता. त्या आयताराक सन्मान जाल्लें हें सगळें तयारी जावचें ह्या केंद्रांत कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर मंगळ ज्योतीच्या मुखेलपणा खाल तांचे मारिफात तयार जावचें आनी आमच्या DSCनी फोटोग्राफी, व्हिडियोग्राफी जावंक बरो, रेकॉर्डिंग जावंक बरो आनी कितें सगळें संगती पद्रापाच्या मुखेलपणा खाल जातात. आनी ते लागून आज पद्राप मुखेल सोयरो जावन ह्या प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर आमचे संगता भेटयतात. ते लागून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पद्रापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आतां आमी सगळां दिमी घालया. सक्रामेंतांतल्या जेसूक आतां आमी स्वागत करन गीत आमी गावया.
पवित्र एवकरिस्तांत कुरस आजाराच्या आमच्या मोगाळ सोमिया 2025 जुबले वर्स वर्साचें वर्स संपवून तुझे दयेन आमकां लाभलेल्या नव्या 2024 वर्साक आमी पांय तेंगचार आसा. थोड्याच वेळान एक नवें वर्स आमी पळोवचार आसा आनी ह्या भोव पवित्र घडये आमी आमच्या जिणयेचेर नदर घालूंक एक घडीभर फाटीं पळोवन आमचेर तुवें ओतुल्ल्या सर्व कुरपे बेसांवाचो उडास काडून कालतेपणी तुजो आमी उपकार बावडटा. सदांच आमचे संगी तूं आसून तुजो दैवीक संगत दिवन आमचें जिवीत तुवें सोबयलां. दिसपडते आमकां राखून व्हेलां. पिडेशिड्यांतलें राखलां. आपाय अवघडांतलें तुवें निवारलां. आमच्या पैनाक तुवें तुजो सांगात दिलाय. आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान तुवें सांबाळलां. कुटुंबांत आमकां एकवटीत जावन दवरलां. येदोळ पर्यंत बरी भलायकी तुवें दिल्याय. कश्टाकांता वेळी पिडे वेळी आमचे संगी तूं रावलाय. आमकां बुजवण जालाय. आमच्या जिणयेचो थीर खरो बरवसो जालाय. ह्या तुज्या मोगा सांगतपणा पासून तूं सोम्या जेजू तुका जावं अर्गां होगलाप स्तुती आनी आराधन आतां आनी सदां सर्वदां. हे घडीभर मौन रावून आमचे मुखार आमचो सोमी आसा. आमचो सोडवणदार आसा. ह्या आमच्या सोम्याक जिविताच्या उंड्याक आमी पळोवया. ताका आमी आराधन करया. आमची काळजां आमी ताचे थंय उबारया आनी आमचें सगळें तन मन ताचे थंय आमी कणसवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या सोम्या आनी सोडवणदाराक आमी आराधन करया. उक्त्या काळजान आनी भरत्या मनान आमी ताका आराधन करया. स्तुती करया. आमचे उले जावन तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. सांगाता म्हणया तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या सोडवणदारा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू जिविताच्या खाना तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू काकुळतेच्या दर्या तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या मोगा सागोरा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू सर्गींच्या देवाच्या पुता तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू भाग्यवंत मोरयेच्या बाळा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू संसाराच्या सोडवणदारा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू रायांच्या राया तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या मुनसुबेदारा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू जीव आनी जिवंतपणा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू वाट सत आनी जिविता तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू सर्गींच्या दारा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या काळजाच्या राया तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या तारोका तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. जेजू आल्फा आनी ओमेगा
तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही वंदिता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जेजूक आमी आतां आराधन करया आनी एका गिता मुखांतर आमचे आराधन आमी मुखार सुनोवया. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका सांगता म्हणूया आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा देवानो संसार रचलो सोबीत सुंदर तो केलो आणि आमकां मनशांक ताच्या सारक्या स्वरूपाचो कर्ण सगळी पृथ्वी ताणें आमचे अधीन दिली. ह्या आमच्या रचणाराक आमी वाकानुया दिन वाचुया आराधन करया. मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशांक तुज्या सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमचो सोमी आमच्या मोगान बरोवन ह्या संवसारीन तो आयलो. गोरवांच्या कावनेर तो जल्मालो. संवसारांत पातकाचो काळोख ताणें धांवडायलो. आमकां सगळ्यांक सोडवून दिवच्या खातीर आमच्या जिवितांत उजवाड जावन तो आयलो. ह्या संवसाराचो उजवाड जावन पातकाचो काळोख ताणें धांवडायलो. कुर्सार तोर मेलो आनी आमची सगळ्यांची सोडवण ताच्या रक्तान आमचे पातकान धुवन आमचे खातीर ताणें ताचो जीव अर्पिलो. होच सोमी आतां आमचे समोर आसा. उंड्या रुपार तो हाजर आसा. मगळ भावा भयणी ह्या आमच्या सोम्याक आमच्या सोडवंदराक आमी आतां आराधन करया. मुनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुर्सार मोरोन सडवण करून आमकां जीव दिलोय. मनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय संवसार मोडून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका
आराधन तुका आमचं बुजवणदार जावन आमचो मजतदार जावन जेजून ताच्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयलो. कृपेची झर ताणें वाळयली. कृपेचो पावस आमचेर शेणावन आमकां नितळ केलें, पवित्र केलें. असो पवित्र आत्मो आमकां चलयता, आमचें जिवीत तो चलयता, आमच्या जिणये पयनार तो सांगात दिता. आनी बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक तो आमकां प्रेरण दिता. ह्या पवित्र आत्म्याक कृपेच्या दाताराक आमी आराधन करया. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा, कृपेचो पावस आमचेर शेणावन नितळ आमकां कर. तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या देवा. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या वर्साच्या अखेरच्या घडये आमी आसा आनी ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र घडये सकळ आमचो वावर सोडून एकवटाम जावन आमच्या सोडवंदरा जेजूचे सामकर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताच्या मुखार आमी सरपडून आसा, दिंबेर आसा. ह्या वर्साची अखेरची थोड्यो घडयो, थोडी वरां मात्र उरल्यान आनी हो सगळो वेळ, सगळ्यो घडयो आमी आमच्या सोम्याक दिवंक, आमचें जिवीत ताका भेटोवंक, आमच्या मोतींत आसलें, आमच्या काळजांत आसलें सगळें ताका सांगोवंक आमी हांगासर हजर आसा. आमच्या कुटुंबा बराबर आसा, आमच्या फिरगत कुटुंबा सांगाता आसा. ही घडी आमकां ताणेंच फावो केल्या. देखून ही थोडी वरां आमच्या सोम्या संगे आमी करचेतना आमचें ध्यान आनी मन ह्या येवकरिस्ताच्या सोम्या थंय कंचोवया. सर राटावळी, सर चिंतना, सर गजल आमी बोगलेक दवरया. सोम्या संगे एक जावया. ताचें बरेंपण आमी आतां नियाळया. आमच्या जिणयेचेर, आमच्या कुटुंबाचेर ताणें वतल्या सर्व बेसावां खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. चुकून पडलेल्या पासून पश्चातापावन बक्षाने आमी मागया आनी मुखल्या वर्सा भरवशान जियोंक, एक बरी जिणी जियोंक, ताचें बेसांव आपणावंक आमी ताची कृपा ह्या वेळा मागया. सोम्या तुवें सगळें आमकां बरें केलां, आमकां राखून व्हेलां. आज तुजें समकर, तुजो मोग, तुजें दर्शन आमी भोगताव जाल्यार हें सगळें तुजें देणें सोम्या. कसले उपकारी काळीज घेवन आमी सोम्या संगी आसा. केदें व्हडलें बेसांव ताणें आमकां दिलां, जिविताचें देणें, आनी आमचेर ताणें वतलीं सर बेसांवां. आमी आज जिवंत आसा तेंच व्हड बेसांव. आनी फुडल्या वर्सा आमकां की चड अदीक मापान देवाचीं बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर वळोवन येवचेर आसात. देखून हे बेसांव आमी घेवच्याक ह्या वर्साच्या सुरवेच्या घडये म्हणले बरे आमी हांगासर आसा. हे सगळे नवे वर्स आमी सोम्या सांगात आराम करता. देखून ही पवित्र घडी आमी अनुभव करया. देवाचो पवित्र सांगात आमी अनुभव करया. तो आमचे संगाता आसा. देव इमॅन्युएल, देव आमचे संगाता. तो आमचे संगी जल्मोन आयलोलो, मनशाचें बाळ जावन आयलोलो आमचे संगी आसा. ते सत आमी वर्त्या रितीन वळखून घेवया आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी हांगासर आसा सोम्याक आमी पळोवया. सोम्या तूं म्हजे समकार आसाय, तुजो मोग दिते आसाय, तुजें दर्शन म्हाका लाभयताय.
अर्गां तुका सोम्या. कीर्तन 9 आणि 6 वळ 1 आणि 2 म्हणटा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सगळ्या संवसारार सर्वेस्पराक गितां गाया. सर्वेस्पराक गितां गाया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. हर एक घडी आमी देवाची स्तुती करूंक फावो. देवाक गितां गायन आनी हरसूंचे उपकारी काळजाची भास. देवान केल्लें बरेंपण आनी बेसांव वर्णूंक उतरां मेळनातल्या वेळार आमी गितां गायता. आनी गितां आमच्या विश्वासाचो, भावार्थाचो आनी संतोशाचो ताळो. आमची चिंतना आमच्यो कंत बेजाराय पयस केल्ल्या वेळार आमी गुणगुणता, गाणां गायता. खंडीत जावन आज आमी सोम्याक गितां गायचे, गाणां गायचे, कित्याक आमी संतोश भरीत आसा. स्तुती गायना आमची कंत बेजाराय बोगलेक दवरून सर्व स्तुती होगला पावो असलेल्या देवाक आमची खाळ जमाना उबारूंक आधार जाता. स्तुती गायन आमची भिरांत, कश्ट, दूख, समस्याच्या की देव व्हड आनी बळवंत, माय गॉड इज बिग अँड स्ट्रॉंग म्हणलें परगडता. कीर्तन म्हणटा 22:3 तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. वय मोगाळ भाव भयणो, देवाची स्तुती करतना, स्तुती गायतना देवाचे हजारपण लागशिल्ल्यान आमी अनुभव करता. 2025 वर्स संपोवन 9वें वर्स सुरवात करतना देवाची स्तुती करचें आमच्या भावार्थाची एक वर्ती करणी जाता. आनी मुखार कितें राखून आसा तें कळीत ना तरी देव सदां विश्वासी देखून तोच सांबाळटा, तोच आमचें जिवीत चलयता म्हणल्यार बरवसो आमचे थंय दृढ जाता. असल्या विश्वासान आनी बरवशान आमचें मन जेजू थंय केंद्रीकृत करून एक भजन आतां आमी गावया. सोम्याची आमी आतां स्तुती करया. सर्व आमी बसया. जेजूचे नांव उंचू बवरते नांव. त्या नांवांत आसा सकत, त्या नांवांत आसा सर्व बरेंपण. आमची सक्कड कंत बेजाराय, दूख, पिडा शिडा नपैस जाता. देवाचें नांव, जेजूचें नांव आमकां बळ दिता, भलायकी दिता, सकत दिता. असलें देवाचें पवित्र नांव आमी उसारन ताका स्तुती करतना खंडीत जावन आमचे थंय देवाचो स्पिरीट वर्त्या मापान उब जाता. तेंच जेजूचें नांव आतां आमी हिंदी भजना मुखांतर आमी गावया आनी ताचो अनुभव, ताचो सांगात आमी भोगया. ले लो पिता का नाम, मन से गाओ पिता का नाम. सांगया. दिल से ले लो पिता का नाम, मन से गाओ पिता का नाम. दिल से ले लो पिता का नाम, से गाओ पिता का नाम. दिल से ले लो पिता का नाम, मन से गाओ पिता का नाम. यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम.
येशू येशू नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम दिल से ले लो पुत्र का नाम मन से गाओ पुत्र का नाम दिल से ले लो पुत्र का नाम, मन से गाओ पुत्र का नाम। दिल से ले लो पुत्र का नाम मन से गाओ पुत्र का नाम दिल से ले लो पुत्र का नाम, मन से गाओ पुत्र का नाम। येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम, येशू 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 नाम। येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम, येशू 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 नाम। दिल से ले लो आत्मा का नाम मन से गाओ आत्मा का नाम दिल से ले लो आत्मा का नाम, मन से गाओ आत्मा का नाम। दिल से ले लो आत्मा का नाम मन से गाओ आत्मा का नाम दिल से ले लो आत्मा का नाम, मन से गाओ आत्मा का नाम। येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम, येशू 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 नाम। येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम, येशू 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 नाम। येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम, येशू 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 नाम। येशू 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 नाम येशू 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 नाम येशू 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 नाम, येशू 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 नाम। इकडे बरं मौन राहूया. आमच्या मते जसं हे गायन हो ट्यून म्हणजे परत परत म्हणूया. आणि जेजूक आमी मोगान उलो मारया. आणि हर एक पोटी जेजूचे नाव करता असताना ताचो दर एक अनुभव
आमी नियाळया. ताणें केलें सर बरेपणी आमी नियाळया. पावलान थेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 18. सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया. त्यो सर्व गणितां बरीं आनी वायट, पिडेंत आसलेलीं ह्या भलायकेंत आसलेलीं, संतोशाची दुखाची, सगळीं गणितांनी आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. फाटलें सगळें वर्स आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें तर, सर्व गणित आमच्या दोळ्या मुखार दवरलीं तर खंडीत जावन देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो. वर्साचे सगळे दीस 365 डेज एकच सारखे नातुल्ले. सगळी घडयो संतोशाच्यो नातुल्यो जावंक पुरो. थोड्यो कश्टांच्यो, दुखांच्यो, भिरांतेच्यो, अडचणेच्यो आनी विविध तरांच्यो. तरी सोम्यान आमकां सोडून घालूं ना. आमचो भावार्थ बरवसो सोम्याचेर आमी तीर दवरलेलो आनी सोम्याचो विश्वासी मोग सदां काळ आमचे थंय आमी भोगला. जेजू म्हणटा, आय हॅव लव्ड यू विथ एन एव्हरलास्टिंग लव. हांवें तुजो विश्वासी मोग केला. विश्वासी मोगान हांवें तुजी जतन केल्या. विश्वासी मोगान हांवें तुका राखलां आनी सांबाळलां. विश्वासी मोगान सगळ्या वर्सां सगळ्या गणितांनी हांव तुजे सांगाता समकालां, तुजे सांगाता रावलां, तुज्या कुटुंबांत रावलां, तुज्या पैनार हांव आसलो. वय मोगाळ भावा भयणीनो, सोम्यान आमचो विश्वासी मोग केला. सासनीक मोगान ताणें आमचो मोग केला. आय हॅव लव्ड यू विथ एन एव्हरलास्टिंग लव. तोच मोग हर एक घडी साक्रामेंतान जेजू आमकां दिता. ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां दिता. ताच्या मोगांतच आमी हेरांचो मोग करूंक शकता. मोगाळ भावा भयणीनो, देखून आमी अर्घां दिवया. सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. आज ह्या घडये देवाक कितें जाय, म्हजें तावन कितें जावंक आसा. केवल उपकारी मन, उपकारी काळीज. जेजू थँक्यू. अर्घां जेजू म्हणचे तसलें एक उपकारी दिनवासी मनान भरलेलें काळीज, तसलें जिवीत देव आज आमचे तावन आशेता. कित्याक जर आज आमी आसांव तर हें ताचेंच व्हड अचर हें एक आजाप. आमी जायत्या लोकांक भेटल्या, जायत्यांची वळख जाल्या, जायत्या गांवांक गेल्या, जायतें काम केलां, जायतें शिकल्या, जायतें आपणायलां, जायत्यो संगती केल्या, जायतें वाडल्या आमी. फाटलें एक वर्स, बरवशाचें एक वर्स जेजू सेर्स आमचो बरवसो दवरनो. तोच आमचें जिवीत चलयता, आमचें सगळें तोच आमकां सांबाळटा म्हणलें. तो बरवसो घेवन आमी ताच्या सांगाता समकल्या एक बरवशाचे यात्रेक जावन आमच्या सोम्या सांगाता आमी आसल्या आनी आमकां सोम्यान सोडून घालूं ना. आनी देखून ह्या वेळार सगळें वरस आमच्या मोती काडून, सगळें गणितां आमच्या मोतींत नियाळन आमकां देवान केल्या सर्व बेसांवांचो
आमच्या विर्ताने वतुल्ल्या सर कृपया आशीर्वादांचो आमी वगडास काडया ताका आमी अर्गां दिवया आनी खंडीत जावन आमचे दिनवासनेचे मौन देव खंडीत मानवता मेसवाता आनी आमकां अधिक चड आशीर्वादांनी तो भरता कृपे वयर कृपा आमचेर तो वत्ता तस जाल्यार सोम्याक खंडीत जावन ह्या वेळा अर्गां स्तुती होगलाप महिमा पावो देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमचे आतां अर्गां आनी होगलापाचे उले आमी आमच्या सोम्याक भेटोवया आमची जाप आसा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू जिविताच्या देण्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कष्टां दुखां तुज्या सांगातपणा पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू तूं आमचेर दाखयल्ल्या व्हड काकुळते पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू कष्ट आकांत आनी समस्ये फुड करूंक तुवें लाभल्या धैर्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू लेखमीत नातलेल्या बेसावा आनी कुरपे पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू भावार्थांत आमकां आनी आमच्या युवजना भुरग्यांक दृढ दवरलेल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या सोबीत कुटुंबा पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू सदां आमच्या संगत असलेल्या आमच्या इश्टां पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू बरो सांगात दिल्ल्या आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या शेजाऱ्या आनी वाड्या घरां पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या बळवंत फिरगज कुटाम आनी याजाक धार्मिकां पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू मीत मेर नासता आमकां तुवें दया केल्ल्या बोक्सान्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू निराशेन काळोखान सासपतना तुज्या उतरांनी आमचे मत उजवाडायलेल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमचें बळ आनी सकत जावच्याक तुवें दिल्ल्या येवकारिस्ता पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकां तुवें दिल्ल्या बुजवण तिदवण आनी प्रेरणा पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू दिसपडतें संतोष समाधान आमकां फावो केल्ल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू दिसपडतो ग्रास आनी गरजेचें काम आमकां दिल्ल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू सोंसणीकायेच्या देण्यांनी आमकां नेटयलेल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू बोगसूंचें सेवा करचें उदार जावचें बरें मन तुवें दिल्ल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू पेल्यांच्या गरजाक पावचे अवकाश आमकां दिल्ल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां जर आमचे उले आसात वैयक्तीक कितें उले आसात ते व्हडल्यान सांग येता उसार येता हे फिरगज कुटाम बळवंत करून सांबाळूंक गोळीक परिशद तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या वाड्यांत नवे गुरकार प्रतिनिधी विंसोवन नवी गवळीक परिशद आमचे खातीर तुवें रचल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या आत्मीक गरजांक पावच्या आमच्या विगार आनी तशेंच सांगासर येवच्या सर्व ह्या जागां पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्याचो आमी आतां उपकार बावडया गितां गायन आनी आमचो मोग ताका आमी सांगया आमी गावया गीत तुजो मोग नियाळता सोम्या बुद्धी तुका वंदिता जीवन मुझे भेटयता
उंड्या रुपार तरी एक दिसा वेळार जेजू आमच्या काळजांत आयलाय आनी आमचो पातकांचो काळोख तुवें पयस केलोय जिणयेन तुजो उजवाड तुवें फांकयलोय आनी आमकां सर्गाची दायज तुवें केलय. उंड्या रुपान काळजांत आयलो पातका काळोख पयस केलो. उंड्या रुपार काळजांत आयलो पातका काळोख पयस केलो. सर्गीक प्रकाश आसमान कयलो सर्गा दायजी सोम्या म्हाका केलो. तुजो मोग नियाळटा सोम्या भक्ती तुका दिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन म्हजें भेटयता. मोग नियाळटा सोम्या भक्ती तुका वंदिता. तुका मानवोची एक सफळ जिणी जियोंक तुवें फावो केलें सोम्या. तुका मानवोन काल जावन चलोवंक म्हाका तुवें सकत दिलें म्हज्या मतीक उजवाड दिलोय. सदांच तुका कालतें जावन चलोवंक म्हाकाच तुका समर्पण दिवंक म्हज्या कश्टांत पिडेशिडेंत तुजे लागीं धांवून येवंक तुज्या पवित्रात्म्या मुखांतर म्हाका तुवें प्रेरण दिलें सोम्या. तुका जावं अर्गां. तुका मानवोची सुफळ जिणे दिल्याक सोम्या. तुका मानवोची सुफळ जिणे दिल्या सोम्या समर्पिता कांतेपणी भेटून दिता सोम्या मुजी जिणी. तुजो मोग नियाळटा सोम्या भक्ती तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता जीवन मुजी भेटयता. तुजो मोग नियाळटा सोम्या भक्ती तुका वंदिता. सोम्यान आमचो जायतो मोग केला वय तितलोच मोग फाटी दाखोवंक आमी प्रयत्न केला जावंक पुरो पूण आमी चुकल्या वाचूंक पुरो. सोम्याचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक आनी हेर संदर्भांनी सोम्याच्या मोगात हांव पयस वचून ताच्या एक कोटात हांव पयस वचून पाताक आमी आदारल्ले आसा. आमी चुकोन पडल्या. जायत्यो घडयो आमी काळोखांत पातकांत करचिलांत आशेत. फाटल्या वर्सा आमी केल्लीं सकड पातकां व्हड चुकी आमचे अपराध आमचे वायट संवयो चुकोन पडलेल्यो हर एक घडयो आमी एक घडी भर नियाळ्या. सोम्याचे बोगसाणे ताची काकोळतो ताची दया आमी मागोवंक फावो. फाटले वर्स 2025 वर्स संपोवन येता पूण फुडले नवे वर्स आमी आराम करता आसतना नव्या बरवर्षा नव्या चिंतपान
नव्या जिणेच्या बऱ्या साली मुखांतर आमी आराम करूंक आसा देखून आमी फाटलें विसरून नवें आदारूंक आसा. आमचे संगी सौम्य आसा. जेन्ना आमी सौम्य सांगता आसां तेन्ना आमचें सगळें फाटलें जिवीत पुसून वेता, तें नितळ जाता आनी नवें जिवीत आमकां फावो जाता. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 5. जेजू क्रिस्ता थंय सगळे संगत्यो पोरणे सगळें गेलां आनी सगळें नवें जालां. जेन्ना आमी सौम्याच्या आजारपणांत आमी जियेता, सौम्य सांगत आमी समकता, खंडीत जावन हर एक नव्यो नव्यो बऱ्यो बऱ्यो विस्मितां आमकां घडटात. आमकां सगळें बरें जाता. आमी पातकांत पडटा, सौम्यतावन वेगळें जाता, मेकळें जाता, ताच्या सांगातपणांतावन आमी निसरोवन पडटा. तदाळा आमी अदीक चड दुखेस्त जाता, सौम्याक आमी दुखयता. मुगाळ भावा भयणीनो, जर आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमी आमकांच फटयता. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासानी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर्व खोट्यापणांतले नितळ करतलो. जेजू ह्या संवसार आयिल्लोच आमचें पातकां बोगसूंक, पातकांतली आमकां वयर काडूंक, आमकां नितळ करूंक, नवें जिवीत आमकां दिवंक. आनी तोच जेजू आमच्या संगता आसा. हे नवें वर्स आमी ताच्या संगता सुरवात करता आसतना सौम्य आमचे पातकां बोगस म्हूण आमी ताचे लागीं परतून मागया. ताचे काकुळतो, ताचे दया आमचेर सदां आसो म्हणून आमी मागया. आमची जाप बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. सगळ्या काळजान तुजो मोग करूंक चुकोवन पडलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. तुजी खुशी करच्या बदलाक आमचीच खुशी करून तुजे तावन पयस गेल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. जायते पोटी गर्व हंकार आमी दाखयल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. तूं आमचेर उदार जालाय, तरी उदार जावच्या बदलाक सुराती जाल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. वाड्यांत आनी फिरगजेंत मेतेरपण दाखय नातलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. बोवारी आसच्या जायत्या संगती विशीं कुरडे जाल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. गरजेवंत आनी कश्टतल्यांत दारूण जाल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. कठोर कठीण उतरांनी पेल्याक दुखयलेल्या आनी रडयलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. संवसारी कुशालायाने संगती फाटल्यान धांवून वचून कुटुंबांत मागणे निर्लक्ष्य केल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. चिल्लार कारणां दिवन कुटुंबाच्या फिरगजेच्या आनी इतर जबाबदारेतावन सुकारी मारलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. वेळ मोळादीक हो वेळ हांवें विबाडलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. तुवें दिल्ली देणी म्हज्या मैमे आनी पेल्याक संतोष भरीत करूंक वापर नसलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंतांत मोवाळ जावन स्पंदन करिनातलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. कुटुंबांत असलेल्या पिडेस्त प्रायवंत आनी एकसुऱ्यांची निर्लक्ष्य केल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. एकामेकाक बोगसूंक इन्कार केल्ल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. राग हगे आनी फारीकपणाची जिणी जियेलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. तुझ्या मोगाक आनी सुवार्थेक साक्ष दिवची जिणी जिये नातलेल्या पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. तुझ्या मोगा आनी पेल्याच्या मोगा विरोध वचून आदरलेल्या सर्व पातकां पासत बोगस सौम्या, आमची पातकां बोगस. आनी हेर कितेंय आमचें उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, आमी सुकोवन पडलेल्यो घडयो आसात, तें दुखता. खंडीत ह्या वेळार सौम्या सांगता, सौम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी ताची काकुळत मागया. देवाची काकुळत ताचे बोक्सांनी आमी मागया, ताका उलो मारया.
भोगोस म्हाका सोमिया भोगोस म्हाका सोमिया म्हणा भोगोस म्हाका सोमिया 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 भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका सोमिया भोगोस म्हाका सोमिया हांव एक पातकी हांव एक पातकी आवे पातकी आवे पातकी मुझे दया दव मुझी काकुल तुक भोगोस म्हाका सोमिया 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 कीर्तनकार म्हणटा कीर्तन 30 आणि 7 वळ 5 तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर आणि तो सगळें करतलो तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती तुझी दिश्ट सर्वेस्पराशी परती ताचेर मात्र तुजो विश्वास दवर आणि तो सगळें चलयतलो तो सगळें तुका फावो करतलो वय मोगाल भावांनो आनी भयणींनो सर्वेस्पराचो हात धरून तो व्हरता ती वाट समकल्यार ताणें सांगचें पवित्र पुस्तकांत तो कितें सांगता तें आयकल्यार ताका जाय तशें केल्यार मुखार कितेंय घडूं आमी ताचे हातीं साबीत आसतले आमचें भविश्य आमचो मुखलो फुडार मुखलें वरस कितें कशें खंय म्हणलें आमी नेना पूण आमकां खचीत आसा आमकां खात्री आसा आमचो सोमी जर आमी ताचेर विश्वास दवरता भावार्थ दवरता भरवसता तर तो आमचो हात खंडीत सोडून घालिना देखून आमी खंयसरी चुकचें ना आमकां कसली कंत बेजाराय जाल्यार कंग जाल्यार सगळें वर्स जडायचें जाल्यार देवाच्या मोगांत ताच्या आजारपणांत ताच्या प्रेरणान आमी जैते वोन जातले कित्याक म्हळ्यार आमचें सगळें जिवीत चलोवचें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचें सगळें जिवीत आसा ताच्या हातांत आमचें सगळें कुटुंब आसा ताच्या हातांत देखून आमी सगळें जिवीत आमी ताका समर्पण दिवया ताचे खुशे प्रकार मुखलें सगळें वर्स हर एक घडी ताका भेटोवन दिवन ताच्या हजरपणांत जियोंक आमी एक बरें मन करया
ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हाका कोणाचीच भेबिरांत ना, कसलेच पर्व ना, कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हजे सांगाता आसा, तो म्हजे सांगाता समकता, आनी देखून हांवें खंयच्याचीच पर्वा करची गरज ना. आमचो सगळो विश्वास आमी सोम्याचेर दवरया. मोगाळ भावा भयणीनो, हें गीत हांव गायता आसतना सादेत सर म्हजे उपरांत तुमी सांगेता. ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खाती जेजू जियेताना हांव आतां ताची स्तुती करता ह्या घडये, स्तुती करता ह्या घडये. ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खाती जेजू जियेताना हांव आतां ताची स्तुती करता ह्या घडये, स्तुती करता ह्या घडये. हलक्या भुयारांतल्यान हांव चलताना माया दळणाशें सांबाळता. म्हणा काळक्या भुयारांतल्यान हांव चलताना माया दळणाशें सांबाळता. पियेवन सोना तशें खावचें सोना, जेजूस म्हजो आसरो. पियेवन सोना तशें खावचें सोना, जेजूस म्हजो आसरो. जेजूस म्हजो आसरो. ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खाती जेजू जियेताना हांव आतां ताची स्तुती करता ह्या घडये, स्तुती करता ह्या घडये. जिणयेच्या कश्टांत हांव बुडताना हातान तो म्हाका उखलता. जिणयेच्या कश्टांत हांव बुडताना हातान तो म्हाका उखलता. उरतलो परत चलतलो, जेजूस म्हजो विश्वास. उरतलो परत चलतलो, जेजूस म्हजो विश्वास. ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खाती जेजू जियेताना हांव आतां ताची स्तुती करता ह्या घडये, स्तुती करता ह्या घडये. मोगाळ भावा भयणो, आमी दिंबेर पडया आनी आमचें जिवीत येवक्रिस्तांतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमचे दिश्ट आमी सोम्याचेर आमी करसोवया. आमचें सर्व चिंतना
आमचे सर्व गरजो, आमचे सर्व आलोचन्यो, आमची सर्व योजना आसात ती आमी सम्याक भेटोवन दिवया. सगळें जिवीत ताच्या पांया तळ आमी दवरया. आमकां सम्याची गरज आसा, ताचे आशिर्वाद आमकां भोव गरजेचें. सम्याचे विणे आमी कितेंच करूंक शकना, देखून आमी सगळें जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. आमचें कुटुंब आसा, आमची भुरगीं बाळां आसात, आमचो वावर आसा, आमचें शिकप आसा, परगांवांत आमची भाव भयणी आसात, आमची शेजारचीं आसात, आमच्या वाड्याचीं आसात, फिरगस कुटुंब आसा. सगळ्यांक आमी सम्या थंय आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबांत वडिलां आसात, मालगडी आसात, भुरगीं आसात, ल्हाना व्हडा नेणतुलीं आसात, ह्या वर्सा जल्माल्लीं आसात, नवे कुटुंबा जिवीत जियेलीं काजारी जोडीं आसात. सगळ्यांक आमी देवाक आमी समर्पण दिवया. सम्याचो आशिर्वाद आमी घेवंक आमकां समय आमी तयार करया. आज नव्या वरा सुरवात करतना देवाचो आशिर्वाद विशेष करून आमकां पवित्र सभा दिता. आयची देवस्तुती सगळी बेसांवाची, आशिर्वादाची. आमच्या सांगाता समकोनच्या सम्याचो आशिर्वादात आमी घेवया आनी गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना.
मोगाच्यानो थोड्याच घडयांनी आमी मिसाचें बलिदानाची सुरवात करता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम पवित्र कालजवाडो, जेरी कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो, स्टीफन सबिता फेर्नांडीस बारकूर, रिचर्ड आनी हेलेन नजरेत मदर जवाडो, विन्सेंट आनी क्लॉटी आनी कुटाम नित्य दरवाडो, लिगोरियम सिक्वेर आनी कुटाम नित्य दरवाडो, ग्लेन लविटा साल्डाना पवित्र कालजवाडो, नेविल केविन आनी शरीन प्रिया पिंटो पवित्र कालजवाडो, जॉयल आनी नेस्वीटी पिंटो पवित्र कालजवाडो, एरन आनी जॉन्सी पिंटो पवित्र कालजवाडो, विनीता आनी संतोष डिसोजा नित्य दरवाडो, दीपक आनी सैंड्रा डिसोजा लानपुलवाडो, विन्सेंट आनी फ्रेडेल पत्रावो मदते जवाडो, जेसिंता डिसोजा नित्य दरवाडो, फ्रेडरिक आनी शैला डिसोजा वेलंकनी वाडो, आल्बर्ट विल्मा अल्मेड आनी कुटाम नित्य दरवाडो, अल्फोन्सो सेलिन लुईस आनी कुटाम लानपुल वाडो, रोनाल्ड आनी बेंडलिन पेरेरा 10व्या वर्साच्या लग्न वार्षिकोत्सवा संदर्भी वेलंकनी वाडो, हेनरी लोबो आनी कुटाम पवित्र कालजवाडो, जॉन फेर्नांडीस आनी कुटाम लानपुल वाडो, राजेश आनी नताशा डिसोजा मदते जवाडो, टीना कुटिनो आनी कुटाम आयरोली मुंबई, कॉलिन लविटा आनी कॅलन डिसोजा किन्निगोडी, मरिया कुटिनो 90 आनी 8 वर्सांच्या जल्म दिसा संदर्भी सांजूद वाडो, जेरोम सल्डान आनी कुटाम मदते जवाडो, रूपा मस्केर्नस नित्य दरवाडो, देवदीन एवजीन संदान रोड्रिगस आनी एमिलियाना पायसाच्या आत्म्या वचून मीस पेटयता. लविटा रोड्रिगस पवित्र काल जवाडो, देवदीन विनीता वियोला रोड्रिगस 5 वर्साच्या उगडासाक तेच्या आत्म्या वचून मीस पेटयता. लविटा ग्लेन साल्डाना पवित्र काल जवाडो, देवदीन जॉन आनी कॉसेस डिसोच्या आत्म्या वचून मीस पेटयता. जेसिंता कुटिनो सांजूद वाडो. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सक्कड सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजर कृपा आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाचे न्हू मोरी देवा मातेची परब तशे नव्या वर्साची सुरवात करता आसतना देवाची मजत मागूंक हांगासर जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन आयचो प्रधान येजाक मानादीक बाप अनिल फेर्नांडीस हांकां मोगाचो स्वागत. आयची देवस्तुती मोरयेची कलतेपणाची देख घेवन नव्या वर्सा आशिर्वादाची जिवेवया म्हणलो संदेश दिता. मोरी साल्वासाच्या चारित्र्यांत देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालना देवाच्या पुताग्या संवसारी हाडटा आनी त्या मरिपा सगळ्या मनशा कुळाक आशिर्वाद जावंक पावली. मोरी सादी आनी देवभिरांतीची स्त्री. सभा संगती तिका समजूंक ना तरी देवाचे योजन म्हण समजल्ली ती देवाचे कुशेक संपूर्ण काल्तिमान घालता आनी आपलें जिवीत देवाक समर्पिता. मोरी आमकां सर्वांक आदर्श जावन आसा. नव्या वर्साच्या सुरविल्ल्या दिसा मोरी देवमातेची परब संभ्रमून ह्या वर्साचे सुरवात करता आसतना तेची देख आमी घेवया आनी तिचे बरी आमी देवाचे कुशेक काल्तिमान घाल देवाचे आशिर्वाद जावन जिवंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन घेवया. मोगाल भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमकां समय आतां आमी तयार करया. आमचे पाताक वळखून घेवया. नितळ काळजां नितळ मनान जेजू कांयच्या दिसा काळजान सेवच्याक आतां आमी तयार करया. पातकाची करी दुखदन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वप्रदेरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवो अपराध. ह्या पासून भगवंतदास ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista,
तुया. सर्गींच्या मगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एकेश्री एक तिचे अंकारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जांग तुवें विंचून काढली आणि तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें येदे व्हरते आवयचें देणें वळखून आमी सोमेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आणि तेच देखी वंत मायेच्या पावलांनी सोलून जेजूचो करो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. गणना पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांगोव आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलाचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. आमचेर पडो. तुझ्या परजळीक मुखामळाची दीस आमचेर फांको. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळी जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घे. तुझी स्तुती करू. तू तांची रासवडकी न्यायनीती परमणे करताय. देसांबासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. कृपाळ देवा आनी तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. कृपाळ देवा आनी तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. सांब पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेंतान तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय,
बगार पूत आणि पूत देखून देवाचे कुशेन दैदसो वारिस्तारी तू झालाय. देवाचे उतार हे. नमन मोरये कृपेन भरलेले देव पोताक जळम दिलेले तुका वाकणटा भक्तीन वंदिता भुरग्यांक आमकां राख म्हूण मागता तुका वाकणटा भक्तीन वंदिता भुरग्यांक आमकां राख म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ईसोया. गवळ्यांनी दवान दवी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणेंतनी लायिल्ल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतास ताचे विशांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सक्तां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवर ती आटयताली. शेकी गवळी आपल्या आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पसत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगिल्ले प्रमाणेच घडले. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतार हे. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आज नवे वर्स आमी सुरवात करता. सांगत आस एक भोव व्हड बाजीक फेस्त आमी आचरण करता. मोरये देवाची माता म्हणलें सत प्रगट करचें हें फेस्त खंडीत जावन हे 2 संगत्यो सांगता येता आसतना मोरयेक परत आमी सदां कितें आमी आमच्या कुटुंबांत उलो केल्लें नामान मोरये मागणें म्हणटा आसतना भाग्यवंती मोरये देवाचे माये हर एक दीस आमी हें मागणें म्हणटा आसतना देवाक आमी मोरयेक आमी तूं देवाची माता तूं देवाची आवय अशें आमी उलो केल्लें आसा. वय की न्ही? वय. पूण आज खंडीत जावन 9वें वर्स आराम करता आसतना आनी मोरये सांगता हे 9वें वर्स आराम करता आसतना खंडीत जावन मोरयेक आमी आनी अदीक चड व्हडा ताळ्यान उलो मारून मोरये भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां फुडल्या वर्सा आनी सगळ्या वर्सां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा म्हणसर आमकां राख सांबाळ घे म्हणून आमी मागचें एक वाजबी. मुगाळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, ನನ್ನ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಧೀರೆಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ.
म्हणलें एक वॉट्सॅप स्टेटस एका चेडवाच्या वॉट्सॅपार आसलें हांवें पळयल्लें 1.5 वर्सां फाटीं. आनी ह्या चेडवान अशें कितें आपणाच्या आवय विशयांत अशें लिखलें, वॉट्सॅप स्टेटस घाल्लें, कितें खबर जावंक पुरो म्हणून हांवें वाचलें ह्या ताच्या विशयान सडीत रितीन सोदना केल्लीं. आनी ह्या वेळार इंटरनेटार आनी अशें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें, वाचूंक मेळ्ळें. आनी हाची फाटली काणी अशी आसा. 2024 जुलैच्या पावसिल्या काळार केरळाच्या वायनाड गांवांत थंयसर लँडस्लायड जाल्लें कळिता न्ही, आयकून पळोवन खबर आहा तुमकां. सगळे थंयसर आसलेल्यो हळ्ळ्यो गुडो कसलो न्हू आसल्यो, सगळ्यो सुमार हळ्ळ्यो नपयस जाल्ल्यो, नास जाल्ल्यो. आनी जायतो लोक मरण पावलेलो, जायती देसवाट जाल्ली, सगळे नास जाल्ले. हळ्ळ्यो आशिल्ल्यो सगळे धर्नी समाज जाल्ले दुळूस आनी न्हंय जावन उदक व्हाळटालें. आनी ह्या वेळार तुर्त परिस्थिती आनी जायते जण स्वयंसेवक NDRF टीम काम करच्या खातीर थंयसर शुश्रुशा करच्या खातीर सगळ्यांक हेल्प करच्या खातीर मुळाव्यो गरजो खाण जेवण न्हेसोवंक आनी तांकां बरो आश्रय जागो दिवच्या खातीर जाय पुरते राटावळ थंयसर जाताली. ह्या वेळार थोड्या नर्सांक आपयल्लें, जायत्या स्वयंसेवकांकय आपयल्लें. आनी आपयलेल्या नर्सां पैकी एकली नर्स जाली साबिना, केरळ तमिळनाड गांवची, 40 वर्सां प्रायेची. आनी थंयसर असलें एक सन्निवेश आशिल्लें की न्हंय व्हाळटाली, धरण फुटोवन न्हंय व्हाळटाली. आनी अनेका कुशीन थंयसर थोडो लोक सांपडाल्लो, थोडो मरण पावलो, थोडो कश्ट जातालो, थोडो पिडेंत आसलो, थोडो हाक बाव मारतालो आनी निराशेन आसलो. बरोवो स्वतांचे लागीं नातल्लो, आमकां राखतात गे म्हणून, कोणी येतात गे म्हणून, कोणायकी वचोंक थंयसर साथ दिनातले, सांकोव नातल्लो. आनी ह्या टिमान NDRF सैनाच्या टिमान एक दोरी बांदल्ली, दोरयेर वचचें आसलें. आनी आसलेल्या सकड एक पंतावान एक चॅलेंज आसलें, ह्या कुशींत त्या कुशीक वचून थंयसर आसलेल्या सांपडाल्ल्या लोकांक, पिडेंत आसलेल्यांक सेवा करचें आनी कुमोक करचें, तांकां इशीन हाडचें, मरण पावलेल्यांक तांची कूड इशीन हाडची, असलें काम जावंक आसलें. आनी ह्या वेळार दादल्यांक पयलें वचोंक सांगिल्लें, पूण थंयसर आसलें तें एक कठीण, एक साहसी काम करूंक खंयचे तरणाटे तयार नातले. कित्याक म्हळ्यार उदक जोरान वळटालें आनी घटमोट थंय सांकोव नातलो, दोरयेर वचचें आसलें, बहुत चॅलेंजींग आसलें. आनी ह्या वेळार ही स्त्री साबिना म्हणली, स्त्री हांव तयार आसां, हांव वचून त्या लोकांक भेटतां, तांच्या कुमकेक पावतां आनी तांकां कितें गरजा, तांकां शुश्रुशा आसा ती दितां म्हणून वय हांव तयार आसां म्हणून मुखार आयली. आनी ही दोरयेर वचून त्या त्या अनेक कुशीन सांपडाल्ल्या लोकांक एक बरोसो जावंक पावली. कोणी वचूंक तयार ना, पूण ही पावली थंयसर. आनी तिणें तिचें किट, मेडिकल किट, जेवण आनी कितें करूंक आसा तें केलें. ती त्या कुशीक गेली, त्या लोकांक पावली, त्या लोकांक शाबितायेन हाडलें आनी तिच्या वृत्ते प्रमाणे तिका कितें करूंक आसा रिस्क कान घेवन त्या कुशीच्या लोकांक ह्या कुशीक हाडलें. आलतोडी तावन पलतोडी वचून लोकांक बचाव केलें. हें तिचें वर्तें महान साहसी काम. हे केवळ एका दिसान मात्र तिणें केल्लें न्ही, 10 दीस सतत तिणें काम केलें. आनी तिच्या ह्या कामाक लागून तमिळनाड सरकारान तिका कल्पना चावला प्रशस्ती तिका फावो केली. आनी हे जाल्या उपरांत तिच्या धुवेन माध्यमांनी विचार केलेल्या वेळार ನನ್ನ ತಾಯಿಗಿಂತ ಧೀರೆಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ म्हणले एक व्हडले स्टेटमेंट दिल्ले. त्यांचं स्टेटमेंट त्याच्या व्हॉट्सॲपार घाल्लें. ही का पळय, एका संवसारी भुरग्याक आपणाच्या आवयन येदे व्हडलें साहसी काम केल्लें, कोणी करूंक असाध्य म्हूण चिंतलें तें म्हज्या आवयन केलें. देखून म्हजी आवय सकडी आवय प्रास उत्तीम, उंचली, साहसी म्हणून ताणें परगट केलें. मग भाव भयणीनो, जर एका चलयेन आपणाच्या आवय विशयांत इतलें व्हड अभिमानान गौरवान ही उतरां सांगचें जाल्यार आमकां सर्व क्रिस्तवांक
देवाची एक बेसांव कशें म्हणले बरी आमकां मेळ्ळली आमची आवय मरी माय देवाची माय तिची भुरगीं जावन आमच्या सर्गींच्या मायेक ती कितली उत्तीम उंचली म्हणलें परगडचें कितलें वाजबी न्ही गे खंडीत जावन आमची सर्गींची आवय देवान आमकां दिल्लें एक व्हडलें बेसांव पयलें बेसांव तिचे मुखांत्र तिने हांव हाजीर आसां हांव तयार आसां हांव सोम्याची चरण दासी आपले तयार आसां तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हण खालतेपणान कितेंय जावंक पुरो कितेंय घडोवंक पुरो कालेय जावंक पुरो कांय तिका स्पश्ट जातलें बडव्यान सांगता आसतना पूण तरी एक आवय जावन तयार देवाच्या पुताची आवय जावंक तयार जाल्ली कबूल जाल्ली एक मात्र स्त्री आनी तिचे वरवीं न्ही केवळ थोड्या लोकांक बचाव करचे या तांकां काळोखांतल्यान उजवाड्याक काडचे सर्गींच्या राजाक पावोवचें थोड्या लोकांक मात्र न्ही सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्यांक एक सडवण दिवच्याक सडवणदाराक एका पुताक जल्म दिवंक मरी एक फावो जालें आनी ताच्या जल्मा वरवीं आमची सर्गींची आवय आमची सगळ्यांची आवय जावंक पावली जेजूची आवय आमची आवय जल्मा आनी मरणा मुखांत जेजूच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत ती जेजूची मात्र आवय न्ही आमची आवय जावंक पावली मग भाव भयणीनो आज आमी मरयेक देवाची माता म्हणलें एक वर्तें सत पवित्र सभेन मानून घेतलें 4थ्या शतमानांत 431 इस्वेंत एफेजांत जाल्लेल्या त्या सभेन महासभेंत थंयसर हे वर्तें सत मानून घेतलें मोरी देवाची माता न्ही केवळ एका मनशाच्या बाळाक जल्म दिल्ली एक केवळ आवय न्ही एक संवसारी आवय मात्र न्ही बदलाक ती देवाची आवय तसले एक वर्तें सत पवित्र सभेन मानून घेतलें मरियाळ सतां पैकी 4 सतां तातूंत एक वर्तें सत आज आमी संभ्रमचे दबाजीक फेस्त मोरी देवाची माता आनी देखून हें आमकां वर्तें सत आनी खंडीत जावन मरयेक मान आनी होगलीक फावो तिचे सोडवणेच्या चरित्रेंत तिणें दाखयलेल्या वर्त्या खालत्या मनोभावा खातीर आनी सगळें तिचें जिवीत समर्पण केल्ल्या खातीर आज पवित्र सभा तिका देवाची माता म्हणल्यार बिरोधान वळखता आनी हर एक दीस हर एका कुटुंबाच्या मागण्या वेळार नामान मोरये मागण्या वेळार तिका ह्याच मागण्यान उलो करता आनी तिची मजत तिची ससाय तिची काकळट मागोवन घेता मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो मोरी कशी देवाची माता जाता हे सत वय एक डॉगमा म्हणटात एक मिस्टेर वय पूण कशें जेजू लागीं 2 सैंबां आसलीं एक दैवीक सैंब एक मनशा सैंब जेजून ताचें दैवीक सैंब देवा तावन घेतलें शब्द देवा सोवें आसलो आनी ताचें मनशा सैंब ताणें मरये तावन घेतलें आनी अशें जेजू तें 2 सैंबां संपूर्ण रितीन ताचे लागीं मनशा सैंबी आसले देव सैंबी आसले आनी जशें शब्द देवा सोवें आसलो शब्द मनीस जालो शब्द मास जालो शब्द मोरयेच्या कुशव्यांत जल्म घेतलो आनी अशें देवाचें बाळ मोरयेचें बाळ जालें देवाचो पूत मोरयेचो पूत जालें देखून देवाच्या पुताक जल्म दिल्ली मोरी देवाची माता जावंक पावली आनी हेंच वर्तें सत मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देखून मोरी देवाची आवय जाली आनी त्या प्रमाणे ती जियेली खंडीत जावन देवाची एक आवय जावन ती जियेली कित्याक देवाच्या उतराक तिणें कल्तिमान घाल्ली आनी हर एक वेळा हर एका घडये देवाची खुशी तिणें जिणयेंत करून दाखयली आनी आमकांय आज तिची देख आमकां दिता कल्तेपणाचे तें जिवीत आमी जियोंक देवा मुखार मानवण चलोवंक आनी सगळें वर्सभर आमचे सगळे जिणीभर आमी देवा काल जावन मानवण चलोवंक तीच मरी आमकां आज प्रेरण आमकां दिता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आज मरयेक देवाची माता म्हणून हें फेस्त आराम करता आसतना आनी नव्या वर्साची सुरवात करच्या ह्या घडये
हे दोन्ही संगत्यो सांगता आम्ही आराम करता असताना खंडीत आम्ही मोरये सांगता या नव्या वरास आराम करता ते खंडीत जावन मोरी ताच्या पुता सांगता आमच्या जिनिये पळयणार आमच्या कुटुंबाच्या मिसावांत ती आमकां आधार दितली ते खंडीत. आणि हे दोन संगती सांगता आम्ही आज नियाळत असताना आज हांव तुमचे मुखार एक उक्त्या हातांचे एक चित्रान तुमचे मुखार दवरून हो थोडो नियाळ करूंक हांव तुमकां आपोवन दिता. हे कितें उक्त्या हातांचे चित्रण या उक्त्या हातांचो शर्मावे म्हणयेत उक्त्या हातांचो एक नियाळ. आमचे तुमचे हात पळया दोन्ही हात उदार धरा. केन्नाय तुमचे हात पळयले आसात की भविष्य कोण पळयतात ती तांचे हात मुखार धरतात तांचेच हात पळयतात हसता रे की कशें आसा आमी पळयतात. बरें जायत की वायट जायत की काजार जायत की वखल मेळत की काम मेळत की कितलो वर्स हांव जियेन अशें पुरा हात पळोवन लेख घालतात. आज हांगासर नियाळ करचें तें न्हय. आज आमचे हात पळोवचे उदारे हात पळया एक घडी खालें पळयतात खालीच आसात धवेच आसात नितळ आसात नेंगी. तुम्ही जल्माताना तुमचे हात कशे आसले तुम्ही पळोवना बट तुम्ही तुमच्या आई बापायन पळयला तुम्ही दुसऱ्यांचे हात पळया. जल्माताना भुरगे कशे हात कशे असतात भुरग्याचे हात मऊ असतात आपटताना मऊ असतात. पळयताना भुरगे हात उक्ते धरून जल्माक येता गे. भुरगे जल्माताना हात मुष्टी धरून येता घट्ट धरून येता निंगी. वय पळया उडासा खडा कोणी पळयल्लो उडास ना जाल्यार घरा वचून भुरग्याचे हात पळया. ल्हानशे कोणी जल्माले भुरगे आसा जाल्यार ते भुरगे कदाळे हात धर नासता घट्ट जल्माताना जल्माच्या घडये कदाळे भुरगे मरताना मरणाच्या पेटेंत मरण कशें आसता मरणाचे हात या जोडलेले असतात. उपरांत मातयेक पायता आसतना खंडीत जावन हात उदारे सोडटात नेंगी. काले तुमकां मतीक येता जल्माताना मुष्टी धरतात या मुष्टी धरून आमी जल्माता मरताना हात सोडून उदारेच धरून आमी मरता जाल्यार आमचें जिवीत कितें आमचें सगळें जिवीत मूठ धर नासले हात सोडोंक शिकचे. Our life is a process of learning to live with open hands. Our life is a process of learning to live with open hands. आमची सगळी जिणी जल्मातावन मरना म्हणसर हात उक्ते उसोवन दवरूंक शिकचे. तेंच सगळें आमी करचें आमच्या सगळ्या जिवितांत. देखून आज उक्ते हात आमी पळयता आसतना उक्त्या हातांचो नियाळ करता आसतना उक्त्या हातांचो संकेत या गुर्तू कितें म्हण पळोवया. पयलें जावन उक्तें हात आसा उक्तें मन ओपननेस ऑफ द मायंड अँड हार्ट. मोतीचें उक्तें मन काळजाचें उक्तें मन ओपननेस म्हणटात. विशाल मन म्हणटात नितळ मन कांय कपट ना निष्कळ निस्वार्थ हंकार ना तातूंत अहम ना वडपण ना तसलें एक मनोभावाचें चिंतात उक्ते हात म्हळ्यार. दुसरें उक्ते हात म्हळ्यार उदारपण जनरॉसिटी म्हणटात. उदारपण उसोन दिवचें सोन दिवचें हेरांक दिवचें ओके जनरॉसिटी. तिसरें उक्ते हात म्हळ्यार उपकारी मन दाखोवचें ग्रॅटिट्यूड. अर्गां दिता आसतना आमी हात वयर करून अर्गां देवा ओगलाप जेजू वंदन जेजू म्हणून आमी हात उक्ते करून नेंगी वय अर्गां दिवचो संकेत उक्ते हात म्हळ्यार उपकारी मन. चवथें उक्ते हात म्हळ्यार सेवेचो संकेत. सेवा करीचे सेवा दिचे जाल्यार हात बांदून बसल्यार जायना मूठ धरून बसल्यार जायना. हात आमी दिचे उक्ते उसयचे तर मात्र आमी अवेलेबल फॉर सर्वीस मे आय हेल्प यू म्हूण सांग येता नेंगी.
देखून हांव तुज्या कुमकेक तयार आसा म्हूण सांगचें हात उसोवन. आनी 11 संकेत स्विकार करच्याचो संकेत. स्विकार करचें कितेंय आमी आपणावंक जाय या एक्सेप्ट करूंक आसा जाल्यार आमी आमचे हात उसयता, हात उक्ते धरता. नेंगी देवा लागीं मागतना तशेंच आमी हात उसोवन उक्ते सोडटा. आमकां मेडिटेशन करूंक शिकयता आसतना सेमिनारींत हात उदारे धरून पादासना करून हात उदारे धरून मागोवंक शिकयलें. एकाग्रत जावंक, शांत जावंक, मनोभाव जावंक. आनी हाचो संकेत देवाचो स्पिरीट स्विकार कर म्हणून. सगळें बरें चिंता स्विकार कर म्हणून. दांपल्यार हांव तयार ना म्हणून हात दांपून बसल्यार. देखून हे 5 संकेत जर आमी मोरयेच्या जिवितांत पळयले जाल्यार खंडीत जावन मोरी ह्या उक्त्या हातांच्या संकेता प्रमाणे जियेल्या. तिचे थंय हे 5 गुर्त आमकां दिसून येतात. कशें तें पळोवया. पयलें जावन मोरयेच्या जिवितांत उक्ते हात, तिचें उक्तें मन. मोरयेक आमी निश्कळंक गर्भ संभव या नितळ मनाची निश्कळ आवय, तिचे लागीं पाताक नातल्लें, पात कशें खत नातल्लें, खतावेन अवंकार मोरी अशें आमी तिका वळखता आनी पात येता सयत. देखून मोरये लागीं कपट नातलें, स्वार्थ नातल्लो, हंकार नातलो, वडपण नातल्लें तसलें जिवीत मोरयेचें. आनी असलें जिवीत तिचे लागीं आसले वरवीं, तिचे लागीं उक्तें मन आसले वरवीं तिका खालतें जावंक साध्य जालें. देवाक, देवाच्या कुशेक वय म्हणूंक साध्य जालें. आनी देवाच्या पुताक ह्या संवसारी हाडूंक तिका साध्य जालें. आनी अशें देवाक तिणें महिमा हाडली तिच्या जिविता मुखांतर. देखून नव्या वरा सुरवात जातना मोरये परी आमचें तें उक्तें मन आसूंक जाय. उक्तें मन, नितळ मन. आनी दुसरें जावन उदारपण, जेनरॉसिटी. मोरये थंय उदारपण, तिचें जिवीत निस्वार्थपणी देवाच्या सेवेक दिवचें, देवाच्या योजनाक समर्पण दिल्लें, तिकाच तिणें भेटोवन दिल्लें. एकलो जर मनीस तो जनरस ना जाल्यार, उदार ना जाल्यार ताका दिवंक जायना, ताकाच भेटोवन दिवंक जायना, ताच्या लागीं आसलें दिवंक जायना. कोण उदार आसा ताका सक्कडी दिवंक जाता, सर्वस्व दिवंक जाता, जिवीत शेरा खातीर रिस्केर घालूंक जाता. देखून उदारपण भोव गरजेचें. मोरी उदार जाली. नव्या वरास आमी आराम करता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हेरांत उदार जावंक आसा. आनी उदार जाल्ल्यांत आमी काळजांत ग्रेस्त जाता. आमकांच मोडून हेरांक दिल्ल्यांत आमी वर्तें जाता. जेजून पळया ताकाच मोडून ताचोच जीव आमकां आमचे खातीर भेटोवन दिल्लो. तशेंच आमकांच आमी हेरांक मोडून दिवंक, उदार जावंक, सोडून दिवंक. उदार जावचें म्हळ्यार लेट गो एवरीथींग म्हूण सांगचें, सोडून दिवचें, काल्याक मोतीन धरून बसचें. फाटल्या वर्सा जाल्लें, आज नवेच वर्स आराम करता, जाल्लें जावन गेलां. राग जालें, लढाय जाली, आनी कितें जालें, मनस्ताप केलो, म्हजे विशयांत वायट सांगलां, आनी कितें अपप्रचार जाला, म्हाका लुकसाण केलां, आनी हें धरून बसोन आनी एक वर्स आराम केल्यात, ह्या नव्या वर्साक अर्थ ना. देखून फाटलें सगळें सोडूंक आसा. लेट गो एवरीथींग. तितलें उदार जावंक जाय. उदार जावचें म्हळ्यार खाली आमचे लागीं आसले वस्तू मात दिवचे न्ही, आमच्या काळजांत आसलें भायर घालीचें, आमच्या मोतींत आसलें सोडचें. लेट गो एवरीथींग म्हणून. देखून असलो मनोभाव आज आमी नव्या वर्स आराम करतना भोव गरजेचें. तिसऱ्यान मोरयेच्या जिवितांत उक्ते हात म्हळ्यार उपकारी मन, ग्रेटफुलनेस. लुकाचो अध्याय 2 मोरयेचें स्तुती गायन, लांब मोरयेचें थँक्स गिवींग हिम आमी आयकता. नेंगी मोरयेचें स्तुती गायन. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवीक घाता, देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आनी सगळें गीत आसा. सगळ्या त्या वळींत मोरयेचें तें उपकारी मन, दिनवाशी काळीज आमी पळोवंक शकता. आनी असलें एका दिनवाशें काळीज, मोरयेचें काळीज तिचें तें आसलें. आनी त्याच मनोभावान तिचें सगळें जिवीत तिणें रुपीत केल्लें. त्याच संतोशान, उल्हासान ती
हेरांक भेटूंक गेल्ली, एलिझाबेथेक भेटूंक गेल्ली आणि तिच्या पुताक या संवसारी तिने हाडले. देखून हर एका तिच्या कश्टांत, तिच्या पिडेशिड्यांत आणि तिच्या सक्कड संदिग्ध परिस्थितींत तिने देवाक अर्गां दिले. देवाक अर्गां दिवचे भोव गरजेचें. आमी आज आराधन करच्या मुखांतर हे वर्साक आमी पाठ करून मुखल्या वर्साक आमी स्वागत करता आसतना आमी देवाक अर्गां दिल्लीं आसात. देवाक आमी होगलाप दिल्ले आसा. देखून खंडीत जावन हे देव मेसवता. आमी हेरांत थंय उपकारी मौन दाखयचे आणि थँक्यू म्हणाचे. फाटल्या वर्सा जायत्यान आमकां हेल्प केलां, आमच्या गरजेक पावल्यान, आमकां जाय जाल्ल्या वेळार जाय जाल्ल्या मापान तांणी आमकां कुमो केल्ली आसा. जावंक पुरो विविध मनशां, आमच्या शेजारची, आमच्या कुटुंबाचे, आमचे भाव भयणी, आवय बापाय कोण पुरो आसात, आमचे फिरगस कुटुंब आसा, या आमकां कोणाक येदोळ उडास ल्हानशे एक कोणी उपकार केला जावंक पुरो उडास काडा आणि आज नव्या वर्सा विश करता आसतना थँक्यू म्हूण सांगचे एक ल्हानशे उतार सांगच्या मुखांतर खंडीत जावन तुमचे तें उदार मोन उपकारी काळीज तांचे तें दाखवया. खंडीत जावन हें भोव तांकांय मेसवतलें. आनीक चड हेरांक उपकार करचें बरें मोन प्रेरण तांकांय मेळटलें आणि आमकांय असले एक बरी करणी करूंक देव आमकां कृपा दितलो. चवथो संकेत सेवेचो संकेत. उक्ते हात म्हळ्यार सेवा करचो एक मनोभाव. मोरयेंत ओ मनोभाव असलो एक संकेत आमकां दिसून येता. कित्याक म्हळ्यार मोरी एलिझाबेथेक भेट करूंक गेल्ली, तिची सेवा करूंक ती गर्भेस्त आसली आणि तिका तिच्या गरजांक पावाचे म्हजे कश्ट बगलेक दवरया, म्हजें कुटाम, म्हजें म्हणलें तसलें एक स्वार्थी चिंता मोरये लागीं नातल्लें. देखून ती हेरांच्या गरजांक पावोवंक ती उदार जावन निस्वार्थी मनोभावान ती फुडें गेल्ली, धांवून वरत्या उर्बेन गेल्ली. देखून कांय दुरसोने तिणें दाखयलें ना. असलो मनोभाव आमचे तागी हें नव्या वर्स आराम करता आसतना हांवें आनी तुवें मोगाळ भावा भयणीनो हेरांच्या गरजांक पावचे, सेवेक लागचे आणि तांकां कितें गरज आसा कुमोक करचें आणि अशें सेवेचो मनोभाव म्हज्या जिवितांत दाखोवंक फुडलें एक वर्स आसा. फाटल्या वर्सा करना जाल्यार व्हडना आज तावन हें एक सेवेची एक बरें मोण हांव दाखयतां. म्हाका दिल्ल्या जबाबदारेन, कुटुंबाच्या जबाबदारेन, फिरगजेच्या जबाबदारेन आणि तशेंच हेर कितें राटवळ आसा इस्कॉलांत आणि हेर संघ संस्थांत या म्हज्याच कुटुंबाच्या जिवितांत एक भुरगें जावन, युवा जण जावन, वडील जावन म्हाका कितें एक वावर आसा, ह्या सक्कड वावरांत हांव म्हज्या सेवेचो मनोभाव निस्वार्थी मनोभावान हांव करून दाखयतां. करतलो म्हणल्यार एक निचेव आज आमी केलो जाल्यार खंडीत जावन एकामेकां विश करतना हॅपी न्यू इयर म्हणटा आसतना ताका एक बरो नवो अर्थ आमी दिल्ले बरें जाता. आनी आखरेक पांचवो गुर्त उक्त्या हातांचो मोगाळ भावा भयणीनो स्विकार करचें. पुटलून धरूंक येता आसतना हात उसोवन धरचे न्ही गे. अशे हात धरल्यार काल जाता. तुमी भुरग्याक एक आवय बापूय जाल्यार अशे हात धरल्यार भुरगें धांवून येता. एक मोग करणार हात उसयल्ल्या वेळार मोगी ताच्या मोगांत मेळूंक येता न्ही गी. सो हात उक्ते उसोवन धरचे या उदारे धरचे म्हळ्यार आमी एक्सेप्ट करचें. एका मनशाक, एका गणिताक, एका संगतेक आमी स्विकार करचें. एक्सेप्टींग म्हणलें हो अर्थ आमकां हांगासर मेळटा. मोरयेन येस मुळां एक्सेप्ट केलां न्ही गी. वय हांव सम्याची चरण दसी हाबळे हांव तयार आसा. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण तिणें सांगलेलें आणि अशें तिचे थंय हो उक्तो एक्सेप्टन्स असलो संकेत आमकां दिसून येता. देखून कितेंय घडोवंक पुरो, कोणी कितेंय चिंतूंक पुरो, हांव कितेंच भियेना. जेजू म्हजें सांगाता आसा, तो म्हजें जिवीत चलयता, देव म्हाका सगळें सांबाळटा म्हणलेलें एक वर्तें सत एक भावार्थान तिणें वळखून घेतलें आणि देवाचेर विश्वास दवरून तिची जिणी तिणें फुडें व्हेल्ली आणि सगळें आसा तशें स्विकार केल्लें. भविश्य कशें आसल्यार ही घडी, ह्यो वेळ, ही संगत हांव आसा तशें स्विकार करता म्हणून मोरयेन तिचें जिवीत फूड केल्लें. चॅलेंजींग सिट्युएशन तिणें फूड केल्लें. ती गर्भेस्त जावच्या त्या वेळा खंडीत जावन मोगाळ भावा भयणीनो ह्या नव्या वर्साक आमी पांय तेंकता आसतना आमी एक्सेप्ट करूंक आसा. कितें एक्सेप्ट करचें? मुखल्यो सगळ्यो घडयो, सगळे दीस, सगळे म्हयने आमी एक्सेप्ट करूंक आसा. आमी एक्सेप्ट करूंक आसा आमकां येदोळो देखताना जायनासलेल्यांक, आमकां रागार आसलेल्यांक,
तांकां तुमी आसा तशें स्वीकार करचें एक व्यक्ती आसा तशें स्वीकार करचें एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज आमकां राग येता वय आमी उलयता आमी रागार जाता आमी विविध रितीन वायट करता पूण आमी व्यक्ती जावन आमकां आमचे लागीं हर एकले लागीं मनशापण आसा मोग आसा आमचे लागीं मोवाळाय आसा आनी देखून असले मनशाचे गूण आमचे लागीं हर एकले लागीं उदार उदंड मापान आसात खंडीत देखून एका व्यक्तीक संदर्भाक कांय ताणें सोडून हें केलां जावंक पुरो कितें वायट केलां जावंक पुरो पूण व्यक्तीक आसा तशें स्वीकार करता आसतना जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत काजारी लग्ना बेसांत या आमच्या इतर वैयक्तीक संबंधांत आमकां व्यक्तीक स्वीकार करूंक साध्य जाता देखून एका व्यक्तीक आमी स्वागत करया एक्सेप्ट करया आनी आज एक नव्या वर्साक विश करता आसतना आमच्या कुटुंबादारांक आमचे रागार आसलेल्यांक आमी हात उसोवन पटलून धरून हग्ग दिवच्या मुखांतर आमी जर हॅपी न्यू इयर म्हणलें जाल्यार खंडीत जावन आमी आमकांच स्वीकार करचें आनी हेरांक आसा तशें स्वीकार केल्लें बरें जाता एक्सेप्टन्स म्हणटा आसतना आमी लिवींग इन द प्रेझेंट म्हणलें एक चिंताप आमी जियोंक जाय कितें तें लिवींग इन द प्रेझेंट म्हळ्यार एक्सेप्टींग द एवरी मोमेंट म्हळ्यार ही घडी हांवें आसा तशें स्वीकार करचें म्हळ्यार हांवें फाटलें जिवीत आमचो रावचें न्ही या मुखलें कांय चिंतून कंत करची आनी चिंतून बसचें न्ही बदलाक ही घडी मोलादीक ही घडी म्हाका देवान दिल्लें आनी देखून हांव आतां देवाच्या हजारपणांत देवाचेर विश्वास दवरून हांव फुडें व्हरतां देखून फाटलें विसरचें मुखलें कंत करनासतना आयची घडी आज आतां कितले जाणां तुमी हांगासर आसात म्हूण विचारल्यार आतां चिंतूंक पुरो थोडींक पुरा चिंतपान खंयी गेल्यात जावंक पुरो कालेंगी कितेंगी तुमी आतां आलोचन करते आसात जावंक पुरो मागीर रातीं कालें जेवचें फाल्यां कितें खंय वेचें म्हणलें खंडी जावन तसले आलोचना आसात पूण जेजू आमच्या सांगात आसा मोरी माय आमच्या सांगात आसा ती आमचें जिवीत चलयतात देखून आमी हर एक घडी देवाच्या हजारपणांत ती लिवींग इन द प्रेझेंट म्हणलें एक चिंता दवरून देवाचो अनुभव आमी करया सगळे आमच्या जिवितांत सगळे वर्सभर देवाच्या आजारपणांत जियेल्लें जिवीत आमकां बेसावाचें जावंक पावता आयची सगळी देवस्तुती सगळी वाचपांत आमी पळयल्यार एक विशय आमकां झळकता बेसांव पयल्या वाचपांत ती देवान इस्रायल प्रजेक आरोनाचो आशिर्वाद दिल्लो तो आमी आयकलो तसो आशिर्वाद आज आमकां ह्या नव्या घडये देव आमकां फावो करता आनी आयच्या किर्तनांत ती आमी आयकल्लें तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल म्हणलें तें आमी गायलेलें आनी तशेंच पयल्या दुसऱ्या वाचपांत थंयसर आमी आयकल्लें जेजू क्रिस्त मनशा बाळ जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी ताणें आमकां आनी एक बेसांव जावन पवित्र आत्म्याक दिल्लें आनी हो पवित्र आत्मो आमकां सर्गींच्या बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयता आनी जेजून ह्या संवसार येवन आमकां सगळ्यांक बापाची भुरगीं केल्यान आनी देखून मोरी एक बेसांव जेजू एक बेसांव पवित्र आत्मो एक बेसांव आनी सगळें एक नवें वर्स एक बेसांव आमचें जिवीत आमचें कुटुंब एक बेसांव देखून हें बेसांव आमी वळखून घेवया आनी जियेवया आनी आमी हेरांक बेसांव जावया आनी आमचो हात उखलून हेरांक आमी व्हड बेसांव दिवया आमेन. उबे रावया त्रिएक देवाते आमचो भावार्थ उसारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एकाच मेळा जेजू ख्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकच पुत्र सर्वांनी बापाता जन्मला देवाता देव उजवाडाता उजवाड खऱ्या देवाता उसरलो करो देव तो देवाता जन्मला ताका रसूना बापाच्या सैपाचो ताचेवर सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सडीमे पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवी अवकार करेचे उदारी आनी बुडगी घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका कुसार मारलो आनी कश्मरान सुचले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आणि मेल्ल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राज्य
आणि पवित्र सत म्हणता ईश्वर आणि जीवदाता असतो बापा आणि पुत्र ताव नित झाला बापा आणि पुता बराबर आणि महिमा पावो प्रवाद्यांवरून तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मदूतावरून स्थापलेले सभे पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हणून मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणात आणि शासनाच्या जिवितात विश्वास रावता आमेन. देवाचेर आमचो भावार्थ दवरून सर आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेग आता आमी ताका भेटोवन दिवया. बापा आमच्या पापा साहेबाक बिस्पांक याजाकांक आणि धार्मीक भाव भयणीक राख. ताणे मोरये माये परी तुजी खुशी जाणा जावन निस्वार्थपणी तुजो पाटलाव करूंक जायते प्रेरण दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजांतल्या सर्व मुखेल्यांक तशेंच सर्व परजांक तुका समर्पित हांव. हे नवे वर्स आराम जाताना सर्वांनी स्वार्थ राग मोसोर सोडून ह्या समाजाक बेसांव जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे परिसर आमची जबाबदारी म्हणले समजून हे परिसर पवित्रपणे सांभाळूंक आणि परिसराचे रक्षण करूंक आमकां आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशीर्वाद वतू. आमी आमच्या कुटुंबाक पावो तो वेळ दिवन सोर संगता माया मोगान एकामेका बगसून एकवटान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त इवजणांनी आपल्या जिवितांत खरो शेवट जाणा जावन त्या प्रकार जियोंक जायते दृढ मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युकारिस्ताच्या मेजा बोवरी हाजीर असल्या सर्वांनी मोरये मायेचो आदर्श घेवन जेजूचो खऱ्यान पाटलाव करूंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर माऊन राहून सर आमच्या वैयक्तिक गरजां पासत आमी मागया. जानेवारी 1 विश्व शांतीचो दीस. सगळ्या संवसारार शांती आसच्याक विशेष करून आमच्या गांवांत आमच्या राष्ट्रांत शांतीचें वातावरण उपजोवच्या पासत आणि विशेष करून आमचे थंय क्रिस्तांवां थंय हेर लोकांनी बायपासान चलोवंक आनी शांतेन चलोवंक सगळ्यांच्या काळजांत शांतीचे राज उपजोवंक आमी सोम्या लागीं मागया. सगळींच्या मोगाळ बापा आमी तुजेर वावरतान विश्वासान दवरलेली सर आमची मागणी तूं दयेन आयक आनी आमकां ह्या वेळार नव्या वर्साच्या नव्या घडये आसतना आमकां हर एक दीस तूं आमकां चलय आनी सांबाळ हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. Adonai now, Karika.
बेसा सर्व सामचे आस भेटैता मोडानंदात तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या वाय नोंदो तुका भेटोन दिता मोकळजाचो असमर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचेर कृपे बेसा वोत आमचेर कृपे बेसा वाय नोंदो तुका भेटोन दिता मोकळजाचो असमर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचेर कृपे बेसा वोत आमचेर कृपे बेसा आमकां दिल्याय जायती देणी जावानंद तुका ती अर्पितेल्या विगर्सितेल्या सेवेक भवयनीच्या वाय नोंदो तुका भेटोन दिता मोकळजाचो असमर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचेर कृपे बेसा वोत आमचेर कृपे बेसा वाय नोंदो तुका भेटोन दिता मोकळजाचो असमर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचेर कृपे बेसा वोत आमचेर कृपे बेसा हाडू लायल्या काणिका आमची दयाळ मोगाळ बापा पातकी व्हरतली आयल्या वेगरी आनी करपूंक तुका म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मान्यतेन आमच्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घे देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय बागेवंत देवा मातेची दबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमतां तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां आनी तें कृपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी
सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पुंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्यांकारी मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका देन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो घट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पूर्ण जीवन पावन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सम्या जेजू आमी बापा, जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सडुण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लियो आमच्या घेवन बापा
पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताचे दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगातय तिजो पती बगेवण झुजय बगेवण दम दिता आनी सौर कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराचे आजना मनान दवरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पथकां बोगोस आनी आमकां ताळून पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपोवन मेळ्ळ्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या कणवळ्या बापा, जेजून अवकार मायेतावन घेतलेले कूड आणि रगत आमचे कानांनी पिवाण जाल्यांत या अमोलिक देण्या खातीर तशेंच ताचे अवकार मायेच्या आणि आमचे जण एकल्याचे आवयच्या देण्यापासून तूं खतखतीत काळजान आमी तुका दिन वाचताव. जेजूचे आवयचे देखी परमणे सोलूंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आणि जेजू परी आमी समेस्तानी हे सर्गींचे मायेची आणि आमचे जण एकल्याचे आवयचे काळे संतोषान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागतां. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसूं. दबाजीक आशीर्वादा खातीर तुमच्यो तकली आतां बागावन धरात. देव सगळ्या देणांची जर तुमकां आपले कृपेन भरूं भरपूर आशीर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सासर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमचें काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटों. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलों, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिव आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो. आनी सरपदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सुवें सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जानेवारी 1 तारीख मोरी देवा मातेची दबाजीक परब आनी तशेंच नव्या वर्साची सुरवात देवाक अर्गां जावन एमिसाचें बलिदान भेटयलें. मोरयेमायक आमी मान केलो आनी प्रत्येक जावन तिच्या जिविताचो आमी नियाळ केलो. ह्या वक्ता हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक, घराणी आसच्या आमच्या भावंडांक, परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक, मोगाच्यांक, प्रत्येक जावन आमच्या घराणी आसच्या मलगडी प्रायवंतां, पिडेस्त भावंडांक, हांगासर हजर आसच्या बाप अनिल फर्नांडीस, बाप रिचार्ड सल्डाना, बाप लिओ आनी म्हज्या तर्फेन हांव तुमकां सगळ्यांक मोरी देवा मातेच्या फेस्ताचे उल्हास पडयतां, शुभाशय पडयतां आनी एक बरें नवें वरास बेगीन आमी सुरवात करता. तें वरस देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं, आशिर्वादांनी भरलें जावं आनी ह्या नव्या वर्सा सकड तुमकां बरें जावं दी. देवाची दराळ आशिर्वादां तुमच्या जिवितान, तुमच्या बिझनेसान, तुमच्या वावरान, तुमच्या कृषीचेर, तुमी खंयच्या हर एका चटवटिकेचेर वाळून दी म्हणून ह्या घडये हांव तुमकां सगळ्यांक बरें मागतां. आज एमिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरासून नियाळ दिवन मोरयेमायेच्या जिविताचेर नदर घालून तिचे शेगून आमच्या जिवितांत रुथा करूंक आमकां प्रेरण दिल्लो बाप जावन आसा मनरी बाप अनिल फर्नांडीस. गांवांत ते नायनाड बिरगजीचे प्रस्तुत मंगळूर DSCच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचे डिरेक्टर, सामाजीक संपर्क आयोगाचे कार्यदर्शी जावन ते सेवा दिवन आसात. तांचो तुमच्या समेस्तांच्या तर्फे उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जोरान एक थाळयो दिया पाद्र्याबाग. तशेंच आमकां सांगात दिला आमच्या बिरगजीचे बाप रिचर्ड सल्डाना, पवित्र काळजा वाड्याचे, तांचोय उपकार भोवता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशें आमच्या सांगात आसात बाप लिओ वेगस, तांचोय उपकार भोवता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा.
अवतार इतल्या पुरबायन सोंपता तर आमच्या सिस्टरांनी इतल्या पुरबायन सोबून कारान जाल्यांत तेरगून कोमेंताची वडील सिस्टर शिबा आनी सक्कड सिस्टरांचो उपकार बावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार बोर्न आमचे आल्तार भुरगे आसात अपुरबायची सेवा निरंतर रितीन दिवन आसात तेरगून सक्कड आल्तार भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती इतल्या अपुरबायन जाली आमच्या सक्कड भाव भयणींनी बरें करून वाचलां आनी हाच्या फाटल्यान ही तयार केल्ली अभ्यास दिल्ले देवस्तुती आयोगाचे आनी तेरगून देवस्तुती आयोगाच्या संचालक तशें सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार आठयता. अपुरबायचें गायन आमच्या गायन मंडळीन गायलां आराधनाक तशेंच मिसाची भोव अपुरबायन रंगीत तरान गायल्यान आमकांय मागोवंक तांणी प्रेरण दिलां. त्या देखून गायन मंडळीची अध्यक्षीन मनीस्तीन लेन्नी स्टॅनिस्लावस तिसो आनी तशेंच वाजंत्र गेल्ल्या प्रिन्स्टन लोबतासो आनी सक्कड गावप्यांचो उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सकाळीं 1 मीस 8 वरार हांगासर आसतलें त्या देखून आज येवंक जायनातल्या वा तुम्ही प्रत्येक जण गायन मंडळीच्या सान्यानी फाल्यां मिसाक येवन कुमो करचे म्हूण उपकार मागता. YCSच्या मुखेलपणा काल मीस जावन भायर येताना एक मोठें कार्यक्रम आसा त्या देखून सक्कडांनी रावोंक हांव तुमकां उलो दिता. मगचे न्हू आज भायर कार्यक्रमा वेळार टी कॉफी आनी स्नॅक्स आसा आनी हे स्पॉन्सर केलां निक्सन आनी स्टीफन ॲडली डिसोजा मादर तेरेजा वाडो तांचो हांव उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा. तांणी मुखार येवचें आयचो प्रधान याजक माना दिबाब अनिल फर्नांडीस तांचे जावन ही मानाची वाद घेजय म्हणून उपकार मागता. तशेंच आज आमकां सक्कडांक लाडू आसात वांडटात मारिया कुटिनो तिचो 98 बर्थडे त्या संदर्भार तांच्या कुटुंबाची त्या देखून कुटुंबाच्यांनी मुखार येवन वाद घेजय म्हणून हांव उपकार मागता. निक्सन आनी स्टीफन ॲडली डिसोजा वा तांच्या कुटुंबाचे कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें. तशेंच मारिया कुटिनो तांच्या कुटुंबाचे कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन वाद घेजय म्हणून उपकार मागता. तुमचो सगळ्यांचो उपकार बावरता तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. ओके आतां मोगाच्यानो नव्या गवळी परिशदेचे सांदे हांगासर बसवणी करतात. पयिल्लें तेरगून सक्कड नव्या 26, 28 ह्या 3 वर्सांच्या अवधेच्या गवळी परिशदेच्या सांद्यांनी सक्कडांनी उठोवन एक घडी मुखार येवन हांगासर लायन करचें. सक्कडांनी वेग्गी उठचें वेग्गी मुखार येवचें एक लायन करचें. सक्कडां एक एक बसवणी आसा तेतून काण घ्या हर एकल्यांक एक पेपर काण घ्या मागीर ताका दस्तखत घालून पाटीन दिवंक आसा. आतां सुरवात करतना तांदू आसा सांजूद पिरगेच्या गवळी परिशद सांदो जावन आसो हांव तितून म्हजो सक्कडांनी वाचचें. ताचे उपरांत एका पोंदा जावन सक्कडांनी तुमचें नांव सांगचें मागीर उरलें मागीर मुंदर्शन व्हरचें. सुरू करा पण सक्कडां सांगता सुरू पण ना मागीर दस्खत मागीर गेले. आतां कान बसवणी करची. सांजूद पिरगजीचे वसा सगळें सुरू जावन सांजूद हांगा जावन सिस्टर जेश्मा स्टानी तुवें नाका ओके मुंदर्शनाचें खुशयेन ओके तुमची दस्तखत घालून पाटीन देऊन तुमच्या तुमच्या जाग्यार पाटयेचे. आर्थिक समितीचे सांदे थंयच रावा आनी उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष
उपाध्यक्ष मुखार येवचे, कार्यदर्शी मुखार येवचे. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी वांजेलाचेर पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून फर्मान करूंक आसा. तेरगून तांणी पयलें फर्मान करता. ताच्या उपरांत आर्थीक परिस्थितीचे सांदे तांणी मुखार येवन वांजेलाचेर हात दवरून फर्मान करूंक आसा. तेरगून पयलें उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी. हांव शैला एफ डिसोजा सांजुजाची पिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन हो हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक पापसेबान आनी मंगळूर जीएसीच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. पिरगज सभेचो आनी पिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणे पिरगजीची सेवा करता म्हूण हांव परमान करता. हे म्हजें परमान पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. हांव रॉबर्ट डिसोज सांजुजाचे पिरगज गवळी परदेसो कार्यदर्शी जावन हो हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक मंगळूर देशच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशाक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. पिरगज सभेचो आनी पिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान ही प्रामाणीकपणे पिरगजीची सेवा करता म्हूण हांव फर्मान करता. आतां आर्थीक परिस्थितीचे सांदे पयलें उपाध्यक्षीन कार्यदर्शी परत एक पेटी फर्मान करूंक आसा. ताच्या उपरांत चुनाई जाल्ले सांदे मानेस्त ऑल्विन कोटिनो आनी तशेंच जेराल्ड कोटिनो. ताच्या उपरांत विगारान नेमक केल्ले आर्थीक परिस्थितीक दोग सांदे मानेस्त जॅक्सन साल्डाना आनी तशेंच मानेस्त स्टॅनी डिसोजा ते हांगासर फर्मान करतले. सांजुजाची पिरगज आर्थिक परिशदेचो संदो जावन आसचे हांव शैला डिसोजा कुशनी सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर जीएसीच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. पिरगज सभेचो आनी पिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणे पिरगजीची सेवा करता आनी पिरगज आर्थीक परिशदेच्या जमतीचेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळटा म्हूण हांव प्रमाण करता. हे म्हजें प्रमाण पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. सांजुजाची पिरगज आर्थीक परिशदेचो संदो जावन आसचो हांव रॉबर्ट डिसोज कुशेन ही सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर देशीच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशाक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. पिरगज सभेचो आनी पिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणे पिरगजीची सेवा करता आनी पिरगज आर्थीक परिशदेचे जमतेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीत गुप्त सांबाळटा म्हूण फर्मान करता. हे म्हजें फर्मान पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. सांजुदा पिरगजीचे आर्थीक परिस्थितीचो संदो जावन आसचो हांव ऑल्विन कुटिना कुशेन ही सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर डीएसएच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. पिरगज सभेचो आनी पिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी पिरगजीची सेवा करता आनी पिरगज आर्थीक परिस्थितीच्या जमतीर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धार भोवती गुप्तपण सांबाळटा म्हूण फर्मान करता. हे म्हजें फर्मान पाळूंक देव म्हाका आदार दी.
सांजुदाची फिरगज आर्थिक परिषदेचो सांदो जावन असतो हांव जेरी कुटीनो कुशेनी ही सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवण्यांक मंगळूर DSCच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगेज सभेचो आनी फिरगज गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगार सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकपण फिरगजीची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिशदेच्या जमातीन विचार विनिमय जाल्ल्या विशयी आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळता म्हूण फर्मान करता. हे म्हजें फर्मान पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं दी. हांव सांजोदाची फिरगस आर्थीक परिशदेचो संदो जावन आसलो. हांव स्टॅनली डिकोस्ता कुशेन ही सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर DSCच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगार सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणांत फिरगजीची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिशदेच्या जमातीचेर विचार विनिमय जाल्ल्या विशयी आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपणी सांबाळता म्हूण हांव प्रमाण करता. हे म्हजें प्रमाण पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. सांजुदाची फिरगज आर्थीक परिषद संदो जावन असो हांव जॅक्सन साल्डाना कुशेन सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर DSCच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशाक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष जावन विगार सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणे फिरगज सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिषद जमातीर विचार विनिमय जाल्ले विशयी आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळता म्हूण फर्मान करता. हे म्हजें फर्मान पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. मोगाच्यानो नवी गवळी परिशद फाल्यां थावन जानेवारी 1 तारखे थावन अस्तित्वाक येता. मुगल्या 3 वर्सां ही नवी गवळी परिशद वावर करता. तरी करून ह्या नव्या गवळी परिशदेची अध्यक्ष जावन उपाध्यक्ष जावन चुनाय जाल्ल्या मनेस्त शैला एफ डिसोजा तिका कार्यदर्शी जावन चुनाय जाल्ल्या मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा आर्थीक परिशदेच्या ह्या सर सांद्यांक गवळी परिशदेच्या सांद्यांक हांव बरें मागता. तुमच्या मुखेलपणा खाल फिरगज अभिवृद्धीच्या पथांनी चलोवन जायतो बरो वावर ह्या फिरगजेन जावं दी म्हणून हांव सर तुमकां बरें आशेता आनी बरें मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. निमाणे गीत आमी गावया. आमकां विनंती कर मागीर तुझे गुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नांवान आमीन.